दिल्लीत वातावरण तेन्ना वेगळेंच आसलें. वेगळें आसलें, एक वारें आसलें, बीजेपीचे अगेन्स्ट वारें आसलें, काँग्रेसचे आनी तांकां एक अगेन्स्ट वारें बॅकिंग आशिल्लें ऑफ इंडिया अगेन्स्ट करप्शन. हय हय ती एक हवा निर्माण जाल्ली दिल्लीक. पूण ते जे तरेन काम करता गोंयांतल्यान हय एक 10-12 हजार जो मतां घेता तो आमदार जाता, मंत्री जाता, चीफ मिनिस्टर जाता. ओके, पूण तेंची जी मानसिकता आसा आपची, भ्रष्टाचार मुक्त गोवा, भ्रष्टाचार मुक्त, हांगा एकटो पयशे दिवन 10,000 वोटींग घेता. पूण तेंची मानसिकता जी आसा, तेंची जी पद्दत जी आसा ती गोंयांत चलोवंक शकता काय ना? सी आप गोंयाक टिकपाक शकना अशें म्हाका दिसता. हांव गोवा फॉरवर्ड म्हणून उलयना. हांव तुमकां सांगता ते खूब आयडियलिजम उलयतात. आयडियलिजम जे आसपाक जाय पूण शक्य ना. आयडियलिजम उलयतात म्हणून ज्यो एक फटीच्यो स्वप्नां ती लोकांक विकतात आनीक थोडे लोक ते विकती घेतात. आतां जेन्ना ते सत्तेर आयले दिल्लीक तेन्ना ते कार्य फुडें व्हरपाक शकना त्या आयडियलिजमाचे. कळ्ळें कितें म्हणटा या. आनीक गोंयची इश्यू ते घेवन फुडें वचनात. खंयचे गोंयचे इश्यूचे उलयनात ते फक्त एक उत्तर दितात, गोंयची इश्यू आमी गोंयची जनतेक विचारतले आनी डिसायड करतले. आनी ते जनरल इश्यूज पळय आसात, जनरल म्हळ्यार कितें लायक कोणें खंयच्या इश्यूचे उलोवपाक जाता त्या इश्यूचे ते उलयतात. दॅट इज वॉट इज हॅपनिंग. बरें, दुसरें ताणें हांगा मिटींग घेतली, ताणें हांगा हें केलें. तुमी तांचो जर तर खर्चाचो नियाळ जर केलो, कळ्ळें तुका, मागीर खर्चाक हे पयशे निमाणे खंयच्यान येतात? सी इलेक्शन आयले म्हणटकर खर्च आसाच, पयशे आयलेच. कळ्ळें कितें म्हणटा. पूण ते पळय जे पळय उलयतात हे इतली खर्चाचे पयशे खंयच्यान येतात? सो खंयच्यान पण येता न्ही ते, कोणाकय पूण धरतात न्ही, खंय पूण कॉम्प्रोमायज करतात न्ही. सो उलोवप एक आनीक करप वेगळें.